नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्याक माये मोगाचो येवकार. हांव स्नेहा. आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. आरजीपी पक्षा भितर पडली फूट, सगळे प्रकरण लोकांक सामकार. अध्यक्ष मनोज परब आनी विरेश बोरकार करतात सोशल मिडियाचेर एकामेकाचेर आरोप प्रत्यारोप. आरजीपीत जाले 2 गट. बोरये टोपकोला वाठारांतल्या महामार्गाचेर कंटेनर आनी दुचाकी मदीं जालो भिरांकूळ अपघात. एका बायलेक आयलें जाग्यारूच मरण. कॅश फॉर जॉब प्रकरणात फोंड्या पुलिशेन आनी एका दुबाविताक केल्या अटक. दुबावित दिवचलच्या आंबेगाव पाळये वाठारांतलो आशिल्ल्याची मेळ्ळ्या म्हायती. कांय दिसा पयलीं एका बायलेक केल्ली अटक. कुडचडे लैंगिक अत्याचार प्रकरणातलो दुबावित सोहम नायकाक जामीन मंजूर. बाल न्यायालयान लैंगिक अत्याचारांतल्या एका प्रकरणात सोहमाक जामीन केलो मंजूर. भाजप हे भ्रष्टाचारी सरकार शिक्षण क्षेत्राकूय सोडले ना अशें म्हणत काँग्रेसीन नीट परीक्षेची प्रश्नपत्रिका फुटिल्ल्यान भाजपाचेर केली टिका. एक राष्ट्र एक परीक्षा हाचें रुपांतर जाला एक राष्ट्र एक पुनर्परीक्षा. नीट यूजी 2026 ची परीक्षा रद्द जाल्ल्यान गोयच्या विद्यार्थ्यांनी जीव सोंपयल्ल्यान अरविंद केजरीवालान नीट पेपर फुटीचेर केली खर टिका. विद्यार्थ्याच्या फॅमिलीक केजरीवालान दिली भेट. आता होबरो विस्तारान. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षात सुरू आशिल्लो अंतर्गत वाद आता वैयक्तीक पावण्यार पावलो. आरजीपीचो अध्यक्ष मनोज परबान आमदार विरेश बोरकाराक हाचेर थेट आनी खूब खर उतरांनी निशाणो साधलो. आपल्याचेर वैयक्तीक टिका करप्याक मनोजान विरेश बोरकाराचे भाड्याचे बैल अशें संबोधीत केलो. तशेंच आता विरेश बोरकार लेगीत सोशल मिडियाचेर सक्रिय जाला. फाटले कांय दीस रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षात कोफुजाव सुरू आसा. मनोज परब आनी विरेश बोरकार हांचे मदीं फूट पडिल्ल्याची चर्चा सुरू आसतना मंगळारा मनोज परबान आपल्या फेसबूक पेजीचेर ताच्याच पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांचेर तशेंच कार्यकर्ते आड पोस्ट घालून एका फाटोफाट एकल्याक टार्गेट केल्ले. ह्या सगळ्या प्रकाराचेर विरेश बोरकार पयलीं ओगीच आशिल्लो. मात बुधवारा राती उसरा आमदार विरेश बोरकारान पीस असो पोस्ट केल्ल्यान मनोज चाळवलो. बिरेस्तारा सकाळी मनोज परबान हाचेर खर जाप दिली. मनोजान वाटाणो आनी पीस ह्या उतरांचेर खेळपी इमोजी पोस्ट केलो आनी सकयल सायलंट कोवर्ट मॅच्युरिटी ह्या हॅशटॅगाचो वापर करून विरेशाचेर नाव घेनासतना आरोप केलो. शांतताये खातीर विरेशान केल्ल्या आवाहनाची मनोजान ताकद दाखयली काय कितें असो प्रश्न आता पडपाक लागला. तशेंच आपल्याचेर वैयक्तीक टिका करप्यांक मनोजान विरेश बोरकाराचे भाड्याचे बैल अशें लेगीत संबोधीत केला. सोशल मिडियाचेर चलपी आरजीपी भितरल्या ह्या झगड्या उपरांत पक्षात आता सामकीच फूट पडिल्ल्याचे चित्र सामकार आयला. आरजीपी पक्षातले हे 2 गट आता स्पष्टपणान दिसून येता. मनोज परब हांच्या फाटल्यान केंद्रीय कार्यकारिणी सरचिटणीस विश्वेश नायक आनी खजिनदार अजय खोलकार हे पदाधिकारी उबे आसात. जाल्यार दुसरे वटेन आमदार विरेश बोरकार हांका सांत आंद्रे मतदारसंघातल्या तृप्ती बकाल, लिसिओ रॉन्कॉन आनी डेगली फर्नांडीस ह्या सारकिल्या थळाव्या फुडाऱ्या सयत युकेतल्या कट्टर समर्थकांचो तेंको आसा. सोशल मिडियाचेर चलपी ह्या झगड्यात मध्यस्थी करपाचे यत्न जाले, मात तांकां दोनूय गट तयार नाशिल्ल्यान पक्षात फूट पडपाचो भंय उक्तायला. मजगती मनोज परबान पक्षाच्या फुडाऱ्या आड केल्ल्या विधानाचो आरजीपीच्या सांत आंद्रे गटाच्या वांगड्यांनी खर निषेध केला. ही विधानां बदनामी करपा सारखी आशिल्ल्याचे तांचे म्हणणे. पक्षा अंतर्गत जाल्लो वाद मिटामेरेन आमदार विरेश बोरकारान कार्यकारिणी बसकेत हाजीर रावचे न्हय अशे तरेचे पत्र आरजीपीच्या सांत आंद्रे गटान आरजीपीचो सरचिटणीस विश्वेश नायकाक केला. तशेंच मनोज परबान सोशल मिडिया पेजीचेर तांडव केल्या उपरांत आता आमदार विरेश बोरकारूय सोशल मिडियाचेर सक्रिय जाला. हे कोफुसाव 39A चे सायड इफेक्ट अशी टिका विरेशान केल्या. तशेंच आपल्या सोशल मिडिया पेज प्रोफायलाचेर विरेशान रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो अध्यक्ष अशें घातला. ताका लागून आरजीपीत 2 गट जाल्यात काय कितें असो सध्या सगळ्यांक प्रश्न पडला. प्रॉब्लेम कितें जाला जाणा, सध्या हांगा सोशल मिडियाचेर कितें जालें जाल्यार म्हाजेर ब्लेम येता तसो जाला कळ्ळें. सो ते जे 2 पोस्ट पयलीं तांणी एक पोस्ट घातलो म्हाका टॅग करून की हांवें क्रिएट केलो म्हणून कळ्ळें, पण तो हांवें काय केलो नासलो. ती पेजी हांव रन करना तो पोस्टर हांवें क्रिएट केला. मागीर तेज नंतर ताणें आज परत एक घातल्या कळ्ळें. सो आय डोंट नो वाय दे आर ब्लेमिंग मी फॉर दिस. सो आय हॅव नॉट डन दॅट पोस्टर अँड आय हॅव नॉट हँडलिंग दॅट पेज ऑल्सो. कळ्ळें तुमकां. दिस इज वॉट हॅज हॅपन्ड ओवरऑल. सो तेजे वयल्यान मागीर तो बोवाळ जायत गेलो. मागीर म्हाका बाकी मिडिया हावजीसांनी कॉल केले. मागीर तांकां सांगलें हांवें वॉट हॅज एक्चुअली हॅपन्ड अँड वाय दे आर फायटींग. हो इशू एक्चुअली 40 दीस पयलीं स्टार्ट जालो. आय वॉज नॉट इन
आय वॉज नॉट डुईंग एनीथिंग फॉर ऑलमोस्ट 2-3 years ना कळ्ळें. तुमी पयला हांगा सगळे इश्यूज बी हांवें सगळे इंडिविज्युअल बेजिसाचेर घेतले. म्हाका आफ्टर दॅट 39A प्रोटेस्ट न्ही म्हाका एक दीस कोणाक कोणी तरी कॉल केलो आनी तेणी सांगलें की पार्टी शट डावन करता म्हणून. कळ्ळें तुका. So they had asked me for the legal opinion and all that. So this is what actually story how it started. जेन्ना आमी डीक केलें तेन्ना आमकां कळ्ळें की हेंगे कितें तरी आफ्टर दॅट 39A प्रोटेस्ट दॅट वेन विरेश वॉज नॉट देर कळ्ळें. तो खंय नासलो. तो नासतना खंय तेणी मिटींग घेतली आनी मिटींग घेवन खंय तेणी पार्टी शट डावन करपाचें कितें प्लॅन केलें. वो आयलो हेणी मागीर तेजी मिनिट्स ऑफ मिटींग मागले हेका दिलें ना. तेजे वयल्यान तेंगे झगडी जायत गेले. आतां ह्या सगळ्या गजाली 2-3 म्हयने जाले आनी आफ्टर 2-3 months समवन इज कॉलिंग मी अरे तूं पयलीं आसलें न्ही रे तुमकां कळ्ळें तुमी ते शट डावन करपाक वयता. मागीर दॅट इज हाव इट हॅपन्ड. दॅट आन्सर यू हॅव टू टेक फ्रॉम हिम. आय कॅनॉट आन्सर ऑन हीज बिहाफ. वॉट आर हीज प्लॅन्स रिगार्डींग द पार्टी दॅट हांव तेजे बिहाफाचें कशें आन्सर करूं. आय हॅव कम हियर बिकॉज दे आर टार्गेटींग मी एट द मुमेंट. एक्झॅक्ट टायमलायन्स म्हाका खबर ना केन्ना जालें तें. बट इशू वॉट आय हर्ड इज ते पार्टी बंद करपाक तेणी ट्राय केलो तेन्नाच्यान जाता दॅट दे हॅव टू आन्सर ना. हांव कॅन आय से हांव तुका सांगता तेणी आतां पळय काल पयर पेपराचेर दिलें तेणी की आमी ताका 2-3 वर्सां पयलीं काडलो म्हणून समथींग लायक दॅट वीच कालच्या पेपराचेर आयला कळ्ळें. आनी आय हॅव नॉट बीन अटेंडींग देयर मिटींग्स ऑल्सो. नाव आयलें दॅट इज बिकॉज दे इज बीन टार्गेटींग मी. तेका अरे तेका सांग तेका गाळी मारपी कितले लोक आसा गोंयांत कळ्ळें. आनी सो ऑनलायन गाळी मारपी कितले लोक आसा. सो यू कॅनॉट कम एंड ब्लेम मी की हांव एकलोच मनीस गाळी मारता म्हणून तुका. ओके दिस इज वॉट इज हॅपनिंग. सो वॉट एवर पोस्ट ते 2 पोस्ट घालून त्यांनी सांगले की हांवें केलो म्हणून पळय दॅट इज कम्प्लिटली रॉंग. आय हॅव नायदर डन दोज पोस्टर्स नॉर हें म्हणून. हांव ते सकाळी पोस्टर पळयता मागीर लोक म्हाका सगळे फोन करता कळ्ळें तुमकां. दिस इज वॉट इज बीन हॅपनिंग. सो ताका लागून म्हाका टार्गेट केला. आनी जस्ट बिकॉज आय वॉज तेन्ना स्टार्टींग फावंडेशना टायमार आहलेलें म्हणून कितें जालें की कोण कोणाक तेणी भायर मारलें पळय लोकांक कोणा भायर मारलें कोण सोडून गेले कोण हें आहलेले ते लोक म्हाका कॉन्टेक्ट करपाक लागले कळ्ळें न्ही. दिस इज द ओवरऑल स्टोरी बिहायंड दॅट. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. बोरये टोपकोला वाठारांतल्या महामार्गाचेर जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात एका बायलेक जाग्यारूच मरण आयलें. ह्या वाठारांत कंटेनर आनी दुचाकी मदीं अपघात जालो. ह्या अपघातात टायरा पोंदा आयिल्ल्यान मोहिनी शिरोडकर ह्या बायलेक जाग्यारूच मरण आयिल्ल्याचें कळटा. फोंडे पुलिसेन घडणूक थळार वचून अपघाताचो पंचनामो केला. आमी बोरये आसा जे जाग्यार आतां एक दनपारां एक एक्सिडेंट जालो आनी त्या एक्सिडेंटाक मोहिनी तुकाराम शिरोडकर ही आपली दुचाकी घेवन येताली आनी तितून ती मरण पावली. हो एक्सिडेंट जालो कंटेनर आनी दुचाकी भितर. कारण ती दोगांय मडगांव फोंडेच्यान मडगांव सायडीन वचपाक वयताली बोरये सायडीच्यान वचपाक वयताली आनी काही एकमेकाक सायड मारपाच्या सायडीन घेतलो एक कितें तरी डिस्टर्बन्स जालें आसतलें आनी कितें तरी जालें आसतलें तेंकां आनी तेका लागून ती गाडयेच्या टायरा पोंदा येयली आनी ती मरण पावली. आनी हेजो जो पंचनामा आसा तो फोंडा पुलिसेन केल्लो आसा आनी तेजी जी बॉडी आसा ती पोस्टमॉर्टम करपा खातीर हॉस्पिटलांत धाडलेली आसा. आनी अशें आयकूं येता की ट्रक चालकांक ताब्यांत घेवपा खातीर ती कारवाई चालू आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडेच्यान एकनाथ खेडे. कॅश फॉर जॉब प्रकरणात फोंडे पुलिसेन आनी एका दुबाविताक अटक केल्या. सुभाष नायक अशें ह्या दुबाविताचें नांव जावन आसा. हो दुबावीत दिवचल मालांतल्या आंबेगळ पाळये वाठारांतलो आशिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. फाटल्या सप्तकात पुलिसेन कॅश फॉर जॉब प्रकरणात आमोणेच्या सुहाना संजय नायक ह्या बायलेक अटक केल्ली. सरकारी नोकरेचे हायेस दाखोवन तिणे 15 ते 20 जाणांक लाखांनी रुपयाची टोपी घाली. ह्या प्रकरणात आतां आनी एकल्याक अटक केल्या. नमस्कार. फाटली काही वर्सां जी गेल्ले वर्स जे आशिल्ले ते जॉब स्कॅमाचे वर्स आशिल्ले. कारण जॉब स्कॅम हो मोठ्या प्रमाणात जायत आसलेलो तेजे कांय तरी ते वळून थांबलेले. पूण परवा जेन्ना एक 4-5 दीस भितर एक लेडी सुहाना सुजय नायक हेका जेन्ना अरेस्ट केले तेन्ना तेजी चवकशी केली तेन्ना आतां अशें कळून येयलें की तेज्याच लिंकान आनी एक सुभाष सिताराम नायक हो जो आशिल्लो तो पाळयेचो तेका अरेस्ट करून तेका हांगा हाडलेलो आसा. आनी हे जे लोन आसा जॉब स्कॅमाचें ते मुखार आनी वाडटलें काय कितें असो प्रश्न निर्माण जाता. कारण जॉब स्कॅम जे प्रकरण जे आसा ते थांबना आनी वाडत आसा.
तेन्ना मोठ्या प्रमाणात हेजे फाटल्यान आनिकूय रॅकेट आसपाची शक्यता आसा. तेन्ना त्या दृश्टिकोनाच्यान फोंडा पुलीस जे आसा ते तपास करता. गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडेच्यान एकनाथ खेडेकर. कुडचडे लैंगिक अत्याचार प्रकरणातलो दुबावीत सोहम नायक हाका बाल न्यायालयान लैंगिक अत्याचारातल्या एका प्रकरणात जामीन मंजूर केला. 30,000 रुपयाच्या बॉन्डाचेर ताची सुटका जातली आणि तितक्याच रकमेच्या हमीचेर सोडटले अशें कळटा. भाजप सरकार हो भ्रष्टाचारी सरकार. तांणी शिक्षण क्षेत्राकूय सोडले ना अशें म्हणीत काँग्रेसीन नीट परीक्षेची प्रश्नपत्रिका फुटिल्ल्यान खर निशेध केलो. या प्रकरणाची खोलायेन चौकशी जावची अशी मागणी दक्षिण गोंय जिल्लो काँग्रेस समितीन केल्या. मजगती एक राष्ट्र एक परीक्षा हाचे रुपांतर आता एक राष्ट्र एक पुनर्परीक्षा जाला अशें गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजयाचे म्हणणे. परतून नीट परीक्षा रद्द जाल्ल्यान आनी हे प्रश्नावेल्यान विजयान भाजपाचेर टिका केली. नीट एग्जामीचो कॅन्सलेशन जो शॉक जाल्लो आसा स्टुडंट्सांचेर, तांचे आवय बापायचेर, सगळ्यांचेर जो असर पडलेलो आसा. इट हॅज हॅड अ ग्रेट इफेक्ट and has affected not only the moral of the students, it's a psychological attack on their health, on their well-being. जी इतली वर्सां तांणी हार्डवर्क केल्लो, मना काळजांसान वो एफर्ट घाल्लो, ताणीच न्ही तांचे आवय बापायनूय, खुबशे आवय बापायनी सॅक्रिफायस केले. चडशे स्टुडंट्स जे आसा जे गरीब खानदानसान येतात, आयज तांचे कितें जातले? ओवर 22 lakh students have got affected. ह्या भारतीय जनता पार्टी सरकार अंडर जितलो एग्जामी कंडक्ट जाता हे लीक जायत आसा. नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी पळय आसा NTA, ते सांगता आमकां ह्या फावट कॅन्सील करचें पडलें कित्याक स्टुडंट्साचो आमचेर ट्रस्ट आसा. आज आमच्या देशान गेल्या 10 वर्सां 90 फावट मेजर एग्जामीचे पेपर्स लीक जाले. हे बीजेपी सरकार इज अ सरकार ऑफ माफिया जावन आसा. जो सरकार एक एग्जाम वचून सारकी कंडक्ट करूंक शकना, हो सरकार तरुण पिळगेक म्हणल्यार जे आमच्या देशाचो फुडार म्हणटा तांचो घात केल्लो. बेसिकली दीस गव्हर्मेंट हॅज फेल्ड द यूथ हू आर द पिलर्स ऑफ द फ्युचर. दे शुड, इफ दे कांट कंडक्ट एन एक्झामिनेशन रायट, they should see what is happening in a neighboring country like China, where AI is organizing the entire election setup. ते करूया जाल्यार तुमच्यान जर करूंक जायना. I completely support what Vijay says in Chennai की हे नीट म्हणटा ते रद्द करचें आनी 12वीच्या एग्जामीचेर पयलीं जो सिस्टम आशिल्लो तो परतो रिइम्प्लिमेंट करचो. 22 लाख भुरगे जे आसात आमच्या देशान, तांचो फुडार हे एग्जामीचेर आसता आनी पेपर लीक जाता. आनी वन नेशन वन एग्जाम दिवस आतां वन नेशन वन री एग्जाम जाल्ली आहा. सो वॉट इज इट नाव? पेपर लीक्स, conducting re-examinations are now becoming the new normal, and 3 times in the past this has happened. एकदा दोनदा न्ही, तिसऱ्यांदा जालें हॅट्रिक मारलें मोदीन. सो अर्थ कितें? थंय तें जाता, हांगा जॉब कॅश फॉर जॉब स्कॅम जाता. म्हळ्यार कितें? वॉट इट शोज? इट शोज दॅट मेरिट हॅज नो व्हॅल्यू इन बीजेपी रूल. बीजेपीच्या ह्या देशांतल्या सरकारान मेरिटाक व्हॅल्यू ना. नीट परीक्षा रद्द जाल्ल्यान नेसाय कुडतऱ्या रावपी मूळ बेंगळूरच्या 17 वर्साच्या विद्यार्थ्यान आपलो जीव सोंपयलो. हाका जापसालदार कोण अशें विचारीत आपाचो राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल हांणी नीट पेपर फुटीचेर खर टिका केली. पेपर फुटी प्रकरणात संबंधित मनशाचेर कारवाय जातली काय ना असो प्रश्न तांणी उपरासलो. अशा तरेच्या प्रकरणा आड एकठांय येवन आमी आंदोलन करपाची गरज आसा. या प्रकरणात सामील आशिल्ल्याचेर खर कारवाय जावपाक जाय अशेंय ताचें म्हणणें. बिरेस्तारा केजरीवाल हांणी विद्यार्थ्याच्या फामिलीक भेट दिली. हम इनके परिवार के लोगों से मिले, सिद्धार्थ
बिगड़े थे जो 17 साल के थे और उन्होंने अभी 2-3 दिन पहले खुदकुशी कर ली। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थे, उनके परिवार के लोगों ने बताया। मैं युवाओं से यही कहना चाहता हूँ कि इस तरह का कोई भी कदम कर लेना ठीक नहीं है। उन्हें अपना, मेरे पास कई जगह से खबरें आ रही हैं कि कई बच्चे नर्वस ब्रेकडाउन हो रहा है, कई बच्चे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं। तो मैं सभी बच्चों से ये कहना चाहता हूँ कि आप युवा हैं, इस देश की उम्मीद हैं, और आप लोगों को इस तरह का कोई भी एक्सट्रीम स्टेप मिले ना, संघर्ष करना है। जीवन संघर्ष का ही नाम है और हम सब लोग मिलके इसका समाधान निकालेंगे। तो आप कोई भी प्लीज़ आप अपने आप को सब लोग संभालिए, कोई डिप्रेशन में नहीं जाएगा, कोई नर्वस ब्रेकडाउन नहीं करेगा, सब लोग मिलके संघर्ष करेंगे और उसका समाधान निकालेंगे। और ऐसे इस तरह से ये जो चल रहा है ये ठीक नहीं चल रहा है देश के अंदर। अगर साल दर साल बार बार नीट के एग्जाम कैंसिल हो रहे हैं तो सब जाहिर तौर पे कोई छोटे मोटे लोग शामिल नहीं है, इसमें बहुत सारे लोग, बहुत बड़े बड़े लोग शामिल हैं। कल जब एक व्यक्ति पकड़ा गया, उसे जब पुलिस ले जा रही है तो उसे वो खुद ही कैमरा में लोगों को बोल रहा है कि आप छोटे छोटे लोगों को क्यों पकड़ रहे हैं, बड़े लोगों को क्यों नहीं पकड़ रहे हैं। तो बड़े लोगों को कैसे पकड़ा जाएगा, क्योंकि बड़े लोग, सारी मशीनरी बड़े लोगों के कंट्रोल में है। तो युवाओं को इसके बारे में आंदोलन करना पड़ेगा। के अंदर जो भी पेपर्स कैंसिल हो रहे हैं बीजेपी की सरकारों में हो रहे हैं, नीट के पेपर कैंसिल हो रहे हैं, उसमें पता चलता है कि बीजेपी की लीडर्स शामिल हैं। तो इसमें सीबीआई भी क्या करेगी? सीबीआई तो बीजेपी की सरकारों को रिपोर्ट करती है। तो सीबीआई को जो जांच दी है, इस जांच पे किसी को कोई भरोसा नहीं है। सीबीआई तो इस पे लीपापोती करके सबको छोड़ देगी, 3-4 महीने में सारे छूट जाएंगे और फिर अगले साल नीट का पेपर फिर लीक हो जाएगा, फिर से लाखों बच्चों का भविष्य फिर से खराब हो जाएगा। तो इसके अंदर सबसे टॉप के ऊपर जो लोग बैठे हैं वो लोग इसके अंदर सीधे सीधे शामिल हैं। उनको अगर सजा दिलवानी है, अगर अपने लाखों युवाओं का भविष्य बचाना है, तो हम लोगों को मिलके सड़क पे उतर के इसके खिलाफ आंदोलन करना पड़ेगा। जो टॉप पे लोग इसमें शामिल हैं, जिन्होंने लाखों बच्चों का भविष्य बर्बाद किया है, उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवानी होगी, तभी कुछ निकले। प्रधानमंत्र्यांच्या आव्हाना उपरांत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी आपल्या तोफ्यातल्यो गाडयो कमी केल्यात। लोकांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाचो संदेश पाळपाचे आदेश आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केला। गाडयांचो वार कमी करात अशे निर्देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींनी दिले। ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरान जेन्ना रिक्वेस्ट केला, तांच्यांनी जेन्ना आपलो कॉन्वॉय कमी केला, इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो. ओके, म्हाजोय कॉन्वॉय कमी करप. हांवें म्हाज्या फुडें एकच गाडी दवरल्या. बाकी सगळ्यांक हांव अपील करता की त्या दृश्टीन सगळ्या जाणांनी स्टेप घेवचो सो दॅट वी कॅन सेव फ्युएल. व्हड पावस, वीज आणि खर वारे आशिल्ल्या बळिश्ट गडगडाटाक लागून पुराय उत्तर प्रदेशात व्हड प्रमाणात नाशाडी जाली। अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्याप्रमाण राज्यातल्या वेगवेगळ्या जिल्ह्यांनी उण्यांत उणे 89 जणांक मरण आयले। प्रयागराज, संत रविदास नगर, फतेहपूर, मिर्जापूर अशा या वाठारांनी सगळ्यात चड परिणाम जालो। झाडां पडून, वणटी कोसळून जायत्या सुवातींनी वीज पडून जायते जाण जखमी जाल्ल्याचे मुखार आयल्या। बाधित जिल्ह्यांनी बचाव आणि मदत कार्य चालू आशिल्ल्यान राज्य सरकार परिस्थितीचेर नदर दवरता। गिरीच्या तार न्हंयचेर पोवणी करून उदक भरपाच्या प्रश्नांतल्यान थळाव्याक ह्या वर्साक सुटका मेळटली। न्हंयच्या देगेर नितळसाण आनी उदकाचो प्रवाह नियंत्रीत करपाच्या वावराक गती मेळिल्ल्यान वाठारांतल्या हुंवाराची परिस्थिती नियंत्रणांत आसतली। फाटल्या वर्सा घडले तशें ह्या वर्साक घडचें ना। मजगतीं जर ह्या वर्सा हुंवार आयलो जाल्यार ताचेर बेगोबेग उपाय हाडटले अशें म्हापशेचो आमदार जोशुआ डिसोजा सांगता। आयकात। डिपार्टमेंटान बरे भशेन काम केलेलें आसा विथ दी सपोर्ट ऑफ ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर WRD सुभाष शिरोडकर, तशेंच ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत हेंच्यांनी फाटल्या आठवड्यान सुद्दां म्हापसा शहर न्हू, इट फॉल्स इन गिरवडे आयिल्ले आमचे ग्रीन पार्का कडेन ही हॅज डन अ फूल इन्स्पेक्शन ऑफ दॅट एंटायर म्हापसा रिवर जें आसा, जें डिपार्टमेंटान काम केल्लें आसा
तेजेर फूल इन्स्पेक्शन करून खंय तरी म्हाका दिसता की ह्या फावटी आमकां एक रिलीफ गावतलें. आमकां खबर आसा की वार्षिक वॉटर लॉगिंग जाता, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द फिल्ड्स. शेतां जी आसा दॅट इज आवर बफर, दॅट इज आवर वॉटर कलेक्शन सेंटर. थंयच्यान जर उदीक चड भरलें, टेबला वयर भरलें, ते मागीर भितर येवपाक लागता. आनी जसो हाय टायड आसता, लो टायड आसता, दॅट ऑल्सो इम्पॅक्ट्स आमचे प्लेसीस लायक उसपकर तांचे. बट जे पद्दतीन काम आतां लो लेवलांच्यान वयर हाय लेवलाचेर आयलेलें आसा, खंय तरी म्हाका दिसता ह्या फावटी थिंग्स वील बी अंडर कंट्रोल. बट वी हॅव टू ऑल्सो टेक इन टू अकाउंट जर मोठ्यान पावस आलो जाल्यार सगळे कडेन फ्लडिंग जातलें. दॅट इज समथींग बियॉन्ड आवर कंट्रोल. बट मोर ओवर विथ रिगार्ड्स टू फाटल्या वर्सा जशें जाल्लें ह्या फावटी जावचें ना अशें आय एम very confident. We will be there on the ground when things happen with a team of people. We have directed the SDM as well as Moxa municipality to make a task force, to make one team dedicated only for water logging. झाडां जर पडली, खंय तरी डॅमेज जालें, गटर क्लिअरन्सीस, माती जी येता रस्त्यार ते काडपा खातीर एक डेडिकेटेड टीम आमी मागयल्ले आसा आमच्या म्युनिसिपालिटी कडेन. अँड आय विथ दॅट सपोर्ट वी विल हॅव एवरीथींग फूल मेकॅनिझम रेडी टू वर्क इमिजिएटली. जर समज फ्लडिंग जालें, वी विल हॅव अ JCB ऑन सायट, वी विल हॅव लेबर पीपल ऑन सायट टू गेट द जॉब. उत्तर प्रदेशात अमूल दुधाचे दर 1 लिटरा फाटल्यान 2 रुपयांनी वाडला. 14 मेच्यान अमूल दुधाच्या पिशव्यांचे दर वाडिल्ल्यान सामान्य लोकांच्या बोल्साक कातर लागपाची शक्यताय आसा. उत्पादन, येरादारी आनी हेर खर्चाक लागून ही दरवाड जाला अशें कंपनीचें म्हणणें. अमूल दुधाची रेट वाडिल्ल्यान अमूलाचे हेर दुधाचे प्रोडक्ट्स लेगीत म्हारग जावपाची शक्यताय आसा. कुडचडे काकोडा वाठारात ITI लागसर ट्रक, कार आनी एम्ब्युलन्सी मदीं अपघात जालो. ह्या अपघातात एका बायलेक दुखापत जाल्या. तिका कुडचडेच्या भलायकी केंद्रात दाखल केल्या. पुलिशेन अपघाताचो पंचनामो केला. घर वताली, ट्रक ऑपोजीट सायडीच्यान सांग्या वयल्यान सावड्ड्या जालो. हांगा तो फोंडकूल चुकोवपा लागलो, मातसो भायर रावलो, डायरेक्ट गाडये लागली. गाडी लागून गाडी घुंवली. गाडी घुंवतकीर तांकां भितर आशिल्ली तांकां आवय तांकां तोंडा मार लागला, बापायकूय मातशें हाड्ड्या लागला आनी चलयेकूय मातशें हाता लागला. सो तांकां हॉस्पिटलान व्हेलें आतां. आनी फाटल्यान एम्ब्युलन्स येताली, एम्ब्युलन्सीन डायरेक्ट हाडून थंय गाडये मारल्या. फाटल्यान हाडून हय फाटल्यान एम्ब्युलन्सीन उबी केली ना, एम्ब्युलन्सीन ब्रेक मारता डायरेक्ट सकयल हाडून. गाडी लॉस जाली. गाडी लॉस जाला. हय गाडी लॉस जाली. कंप्लेन कितें हें केला आतां? कंप्लेन रजिस्टर पंचनामो केला. सो आतां गाडी उबीच ना. नीती आयोग हांच्या वुमन एंटरप्रेन्योरशिप प्लॅटफॉर्माचे गोंय राज्य अध्यायाचे उद्घाटन जाले. ह्या वेळार मुख्यमंत्री गोंयांत बायल उद्योजकांक चालना दिवपा खातीर हे मोलादीक पावल आशिल्ल्याचे मुख्यमंत्र्यान सांगले. बायलांक व्यवसाय, स्टार्टअप, प्रशिक्षण, आर्थीक मदत आनी डिजिटल मार्केटिंगाच्यो संदी उपलब्ध करून दिवप ह्या उपक्रमाचो मुखेल हेतू आशिल्ल्याचे मुख्यमंत्र्यान सांगले. ह्या उपक्रमा वरवीं गोंयांत बायल उद्योजकांची आर्थीक स्थिती घटमूट जावपाक मजत जातली अशें म्हणीत मुख्यमंत्र्यान नीती आयोगाचे उपकार आटयले. आज पयल्यात पयली वुमन एंटरप्रेन्योरशिप प्लॅटफॉर्म गोंयांत पयलो चॅप्टर सुरवात जालो. ताज्या खातीरय बी हांव स्पेशली इनिशिएटिव्स आमचे RDA डिपार्टमेंट आनी NRI मॅडम नीती आयोग हांच्या सहकार्यात वो चॅप्टर सुरू जाल्या बद्दल आय एम कॉंग्रॅच्युलेटिंग यू मॅडम फॉर द स्पेशली यू हॅव टेकन द इनिशिएटिव्स ऑल द वे यू हॅव कम फ्रॉम द दिल्ली टू स्टार्ट दिस चॅप्टर. सो वन्स अगेन कॉंग्रॅच्युलेशन्स टू यू. वो चॅप्टरूच सुरू करून तेंच्यांनी रावूंक ना, तर फुडल्या एका वर्सा खातीर तेंचो अजेंडा कितें आसतलो. हांवें कितें म्हटलां तर फुडलें एक वर्स आमच्यो महिला कितें कितें काम करतले. बरेचशे फावटी आमी सुरू करता आनी सोडून दिता, तर ना, ते फुडले एक वर्स आमकां कितें करपाक जाय, पयल्या 3 म्हयन्यांनी कितें करतले, मागीरच्या 3 म्हयन्यांनी कितें करतले, हाजो सगळो अजेंडा तेंच्यांनी ठरयला. की स्वयंपूर्ण गोंय मिशनाच्या अंतर्गत आमी वेगवेगळे बिझनेस आमच्या महिलांनी आणि तेय बी गावांत सुरू करचे म्हणून आमी सदोदीत प्रयत्न आसा. ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांचो विजन आत्मनिर्भर भारत, स्वयंपूर्ण गोंय
कशें जावचें हे सातत्यान वेगवेगळ्या एक्टिविटीनी आमी पळयत गेल्ले आसा. राष्ट्रीय पक्षांनी गोंय व्हरून घाटार विकले असो आरोप गोवा फॉरवर्डाच्या विजय सरदेसाईन केला. गरमेच्या दिसांनी गोंयच्या प्रादेशीक पक्षांतले कोफुसांव बरेच तापला अशें तांणी म्हटले. एका प्रादेशीक पक्षांतल्या अंतर्गत कोफुसांवा वेल्यान सगळेच प्रादेशीक पक्ष फेल थारल्यात अशें समजू नाका अशें विजयाचें म्हणणें. प्रादेशीक पक्षांतूच भविष्य आसा आनी हे तामिळनाडूत विजय थलापतीन सिद्ध केला. फुडें उलयतना विजयान गोंयच्या मुक्ती उपरांतच्या प्रादेशीक सरकाराची याद करून दिली. आमी एक नवो आराखडो घेवन येतले. गोंयकारांनी प्रादेशीक पक्षाचेर विश्वास दवरचो असो उलो आमदार विजयान मारलो. फ्रस्ट्रेट जाले ते आपले फ्रस्ट्रेशन सोशल मिडियाचेर काडटात. तांकां फॉलो करपी असंख्य लोक 10% गोंयची जनता 2000 केन्ना ते 22 10% गोंयची जनता ती फ्रस्ट्रेट जाल्ली आहा. ती म्हणटा आमचो मायक आपला आमी जे कितें इन्वेस्ट केल्लें पयशे एफर्ट कमिटमेंट हांचे कितें तरी करपाक ते आमकां गेले खंय पावले काय कितें आमी चिंतिल्ले आनी खंय पावले हें तांकां जाल्लें आहा. सो अशें सगळ्या परिस्थितीन हांव मागता पेरंट्सां कडेन ह्या लोकां कडेन की एक बरो सिस्टम आनी जो मनीस हो बरो सिस्टम हाडूंक सोदता ते म्हज्या बरोबर रावात. रिजनल पॉलिटिक्स एक पक्षांतले इंटरनल कोफुजांवा खातीर सोशल मिडियाचेर जे बुरा फेस्त जावना ते पळोवन रिजनल पॉलिटिक्सूच फेल जाले अशें म्हणून चिंतनाकात. रिजनल पार्टी फ्युचर आहा. मद्रासान विजय निवडून आयिल्लो आहा. रिजनल पॉलिटिक्स पयशे म्हणनासतना इलेक्शन जिंकला तो. पयशे दिवन ब्रायब करून इलेक्शन जिंकूना. बारीक मनीस हांगा एक फातर्डान आयपॅकाचे एक कोऑर्डिनेटर आशिल्ले आमचे अगेन्स्ट काम करताले ते आतां मंत्री जाला 29 वर्सांचे. आमच्या हांगाचो भुरगो तो ताजो फ्रेंड आहा. सो मनी देर इज लॉट ऑफ होप. पीपल शूड नॉट लूज होप. गोवन्स शूड नॉट लूज होप इन रिजनलिझम. गोंयांत रिजनल पार्टीच फुडार दिवंक शकता. गोंय म्हणटा ते स्वतंत्र जावन म्हळ्यार लिबरेट जावन पयलो पक्ष जो गोंयांक रूल करपाक चान्स दिलो हो रिजनल पार्टी आशिल्ली. ओपोजिशन जे तांकां धारेर धरताले ती रिजनल पार्टी आशिल्ली. नॅशनल पार्टी नाशिल्ल्यो. नॅशनल पार्टीन गोंय व्हरून घाटार विकली आनी गोंयचे जनतेन कांयच होप वा आपले कितें जे आमी जे सगळें कितें केल्लें तें गेलें वाया गेलें अशें म्हणून डिस्ट्रॉट आनी फ्रस्ट्रेट जावपाची गरज ना. आमी तांकां एक प्रॉपर प्लॅन घेवन येतले आनी म्हज्या मनान आहा की आमी इमिजिएटली मेंबरशीप ड्रायव्ह सुरवात करूंक जाय. ही मेंबरशीप ड्रायव्ह आमी घेतले. हे गोंयचे जनतेक आमी पर्यायी विजन जें कितें आहा म्हळ्यार ऑल्टरनेट विजन गोंयच्या फुडारा खातीर एक बरें विजन आमी लोकां फुडें हाडटले. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगा सोंपता. हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता. अशेंच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्ल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.